प्रश्नकाल. Speaker sir, असा. under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of unstart LAQ number 9 to the next assembly session as the information required to be compiled therein is voluminous. Further, I would also like to announce small correction at unstart LAQ number 80 as follows. At main reply page, the line below the subject start LAQ number 80 may be read as unstart LAQ number 80. Speaker, sir. Under Rule 49, Clause 2 of Rule of Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly, I would like to postpone star LAQ number 8C on account of some error in reply to the next assembly session. Reply already furnished and circulated stands withdrawn. पहिला प्रश्न श्री Carlos Almeida. Speaker sir, I may ask question number 1 is Speaker sir. Speaker, sir, answer as per site closter. Speaker sir, on the reply, the minister has given me that 2 Ravindra Bhavans are being built in Mormugao Taluka. Then further he has replied, the C is that the Revenue Department has only 1 extra at SADA. I think that the Speaker sir, he has been misguided by the officers. He has given a wrong answer, Speaker sir, here. Speaker, sir, तो प्रश्न विचारला तेका तुका उत्तर दिल्लें हा. Speaker, sir, कितें मिसगायड जाला तें हांव नकळो. एज पर तेजे क्वेश्चन नंबर A, तेणें कितकी रवींद्र भवन आहा ती विचारले तेका 2 म्हणून सांगलें. Whether any more government land has been allotted for the construction of auditorium hall in Mormugao Taluka? Yes म्हणून सांगला Speaker, sir, तेका. आणि ते आमी खंय जमीन घेतल्या पळय गव्हर्मेंटाची 13,710 स्क्वेअर मीटर वास्को सडा आमी जमीन एक्वायर हे घेतलेली आहा. पूण ते तुका क्लियर बरयल्लें आहा की ते जमनीन आमी रवींद्र भवन बांदपाचें बी कांय हें ना म्हणून. हेच्या पलीकडे सॉरी सर, हेच्या पलीकडे तुजे कडेन कितें इन्फॉर्मेशन आहा आनीक जमनी बिमनी घेतला जाल्यार ते तुवें दिवचें. Speaker sir, more additional land is there in Vasco, and the additional land is given to Dev Damla Trust for the construction of a hall, and see it is not reported here, Speaker sir. Which कसले हॉल? हॉला म्हटल्यानंतर खूप हॉला आहा. पंचायत हॉला सोंग शकता, RDAचे हॉला सोंग शकता, स्पेसिफिक रवींद्र भवन किंवा अशें कितें बांदपाचें म्हणजे जे तूं म्हाका प्रश्न विचारताय हेचो संबंध आर्ट एंड कल्चर खात्याशीन येता, हेका लागून जमीन घेतलेली आहा जाल्यार सांग न्ही. Speaker sir, there is more additional land in Vasco, and it was given in 1987, Speaker sir, to a trust, Dev Damla Trust, for building a hall. So I'm asking the minister, sir, that like Speaker says that he has not mentioned here when the reply. Speaker sir, आता ऑनरेबल मेंबर खंय खंय जमनी घेतल्यान कसली कसली हॉलां बांदूंक सोदता हे जर सगळे प्रश्न म्हाका विचारूंक लागत. तुवें म्हाका जो प्रश्न विचारलाय तुका स्ट्रिक्टली हांवें ज्या प्रश्नाचें उत्तर तुका दिल्लें आहा. तुजे कडेन अशा पद्दतीची जर आनी खंय जमीन घेतल्या ती कित्याक बाबा तुका गॅरंटी आहा थंय रवींद्र भवन बांदपाचें आहा जाल्यार कितें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान घेतल्या म्हणून तुवेशीन हें आहा गॅरंटी आहा पळय प्रूफ आहा जाल्यार हें कर. म्हाजे कडेन इन्फॉर्मेशन हांगा मेळ्ळा की हे ह्या हेतून येना म्हणून प्रश्नच तुजो लागना हेका. आसा सांग कितें इन्फॉर्मेशन. Speaker sir, see, as per the reply, see, as per B, he has said yes. And then see, after his follow-up answer, like C is that he has said only 1 land in SADA. आणि एक जागो Speaker sir, like no, acquire केला government आणि मागीर एक hall बांदपा दिला in the year 1987. Dev Damla Trust. And see, it's not mentioned here, Speaker sir, on this file. See, it's for a hall.
आता मिनिस्टर म्हणटा की हॉल बांधला लाईक कोणाला लावून बांधला दिस फॉर हॉल सो लाईक हमनी हॉल स्पीकर सर एक हॉल बांधला हेंगा लाईक सांगवाल एक बांधला बायना आणि जागो दिला लाईक वास्को. Who has acquired that? बिकॉज सर रेव्हन्यू डिपार्टमेंट जे प्रश्न ताणें विचारल्या पयलो प्रश्न विचारला तेणीन वास्कोन कितकी रवींद्र भवनां आहा म्हणून ताका हांवें उत्तर दिलां 2 म्हणून एक बायणां एक सांकवाळ. दुसरो तेणीन प्रश्न विचारला की वेदर एनी मोर गव्हर्मेंट लँड हॅज बीन एलोटेड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम हॉल इन मर्मगांव तालुका एंड हांवें सांगलें येस म्हणून. तर कारण कित्याक सीन 13,710 स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर केल्ली आमचे कडेन सडा वास्को आहा. पूण ते खाला ताका आमी रिप्लाय दिला की ह्या हॉलान 2 ऑलरेडी आमी रवींद्र भवनां वास्कोन केल्ली आहा तेन्ना तिसरे आनी काय बांदपाचें ना म्हणून. जमीन आसा जमीन आहा ती ताका इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा. आतां हेच्या पलीकडे आनीक चवथी जमीन खंय आहा जर जाल्यार म्हाका खबर ना म्हाका इन्फॉर्मूय हांगा कांयच केल्लें ना मागीर कांयच रिप्लाय ना. अनेक जागो आहा स्पीकर सर. Revenue, I think. आय गॉट अ कॉपी ऑफ द MOU विथ मी स्पीकर. ऑनरेबल मेंबर जो प्रश्न विचारता तो ताणें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक विचारूंक जाय आसलो. आर्ट एंड कल्चर जमीन दिना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडच्यान अलॉट जाले आसूंक शकता. म्हाकाय वेगळी याद जाता तो जो उल्लेख करता पळय हॉल बांदूंक जाय म्हणून तो म्हाका दिसता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ती फॉर हॉल बट स्पीकर सर. पण तातूंत आर्ट एंड कल्चरा कडच्यान तुका मेळचें ना आनी इट इज अ प्रायवेट पार्टीक दिल्ली जागो आसूंक जाय खंयच्या तरी देवस्थानाक दिसता तो तूं इट्स फॉर हॉल बट स्पीकर सर. नाही पण ते तुका रेव्हेन्यू विचारचो प्रश्न ताजे कडेन म्हायती मेळची ना. श्री म्हाका दिसता विष्णू म्हाका दिसता जो गोंधळ जाला तो इतलेच खातीर कांय वर्सां पयलीं थंय एक जागा दिल्ली आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक. फक्त ती आतां डिपार्टमेंटा कडेन आसा काय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान अलॉट केल्ली काडून घेतल्या तें चॅक करचें पडटलें. सो थंय सड्यार एक कडेन जागा आसा आनी तो बरो एक्चुली ब्युटिफूल स्पॉट आशिल्लो. अजुनूय आतां तण बीण खूब वाडला थंय. पूण तो जागो डिपार्टमेंटा कडेन आसा काय कितें हें पयलीं डिपार्टमेंटान एसर्टन करपा जाय तांचे कडेन आसा जाल्यार. समजा जर आसा आनी ऑलरेडी 2 रवींद्र भवनां जर आसा जाल्यार ती परती रिवर्ट करपा जाय सो दॅट इट कॅन बी यूज फॉर सम बेटर पर्पज. तांच्या उत्तरा वयल्यान ती ना अशें दिसता. ना आसा दिसता तिसरी जमीन सड्या वयली न्ही सड्या वयली आसा म्हूण सांगलें. 13,710 स्क्वेअर मिटर सड्या जमीन आमचे कडेन घेतलेली आसा. स्पीकर सर जर आमचे आमी म्हणटा की थंय आमचे रवींद्र भवन बांदपाची बी आमची कांय योजना ना जाल्यार ती आमच्यान रिवर्ट करूं येता हेका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक कांय हरकत ना. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर तांच्यांनी मार्मागोवा तालुक्यात 2 रवींद्र भवन आसा म्हटली. दोनूय कार्यनिवृत्त आसा काय कितें लोकां खातीर ती उपयोगा आसा काय कितें आनी जर नासत जाल्यार ती केन्नाच्यान उपयोगान येतली हें मान्य मंत्र्यान सांगचें. स्पीकर सर रवींद्र भवना प्रश्न ज्या पद्दतीन विचारता त्या पद्दतीन उत्तरां दिवची पडटा. आनी दोतोरान आतां विचारला की ती दोनूय फंक्शनींग आहा काय म्हणून ती अजून चालूच जावंक ना. एक सांकवाळचें रवींद्र भवन आहा पळय तो ते GSIDC कडेन आहा ते तूं म्हाका प्रश्न विचारूंक शकना. फक्त हांवें आसा म्हणून तुका हांवें 2 म्हणून सांगलें. इवन बायणाचें रवींद्र भवन आसा हे बायणाचें रवींद्र भवन आहा पळय ते अजून आमी काम थंय GSIDC काम करता. आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन थंय केल्लें म्हाजो पांय थंय सायडीक आदाळ्ळो जाल्यार टायल्स खाला पडलो फुटोन. तेन्ना खंय तरी आमी येता म्हणून ते कदाचित आमी येता म्हणून तेंच्यांनी गडबडीन ते दिसा लायल्ले आसतले. पूण काम आहा पळय ते काम इनकम्प्लीट आहा आनी काम इनकम्प्लीट आसल्या कारणान सभापती महाशय आमी ते ताब्यान घेवंक शकना. ज्या दिसा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आमी ते ताब्यान घेतले आनी ते काम पूर्ण आमकां आमी जेन्ना ते कामाची सॅटिस्फॅक्शन आमकां दिसतलें तेन्नाच आमी ते ताब्यान घेतलें आनी तेजें इनॉग्रेशन करतलें. ऑलरेडी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें. बिकॉज मिनिस्टरान सांगला की दॅट वर्क इज सब स्टँडर्ड. विशय आतां आयलो पळय तो रवींद्र भवन सांकवाळचो आयिल्लो. हांव ओपोजिशन आसतना हो विशय अनेकदां काडला म्हाका प्रश्नाचें उत्तरूच मेळनासलें. रवींद्र भवन सांकवाळ ही आर्ट एंड कल्चरान
GSIDCक दिल्ली हे न्हय काम न्हय. रवींद्र भवन सांकवाळ हे त्या वेळच्या आमदाराक खूश करपा खातीर त्या वेळच्या सरकारान पंचायती खातीर म्हणून बांदलेलो तो प्रचंड व्हडलें तें 48 कोटीचें स्ट्रक्चर आसा. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हॅज ऑलवेज रिफ्यूज, म्हणजे म्हाका याद आसा हांव परतो परतो हो प्रश्न काडटालो. दे हॅव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेरंटहूड ऑफ दॅट रवींद्र भवन किंवा कितें. आतां तें कंप्लीट जालां, सो वी आर ट्रायंग टू फायंड आउट सम वाया मिडिया टू यूज इट. ते कितें पंचायतीक मेनटेन करपाक जावचें ना. 48 कोटी रुपयाची वास्तू ती, तातूंत भितर लोकांक भितर काही एक्टिविटी चालू करपाचें अशें तकलेन आसा. एक्झॅक्ट फायनलायझेशन जालें की ताचो वापर जातलो. Speaker, sir. श्री पार्टली ताचो वापर फॉर ऑडिटोरियम आनी रवींद्र भवनाचे ज्यो पळय पार्ट हें आसा, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चरान केन्नाच ताका आपलें म्हणूच ना, तांच्यांनी ताका सहीच करूं ना हाजेर फायलीचेर. दे हॅव रिफ्यूज्ड. आनी मजेशीर प्रकार असो आहा की तो चीफ मिनिस्टर एक्चुअली त्या वेळार वॉज ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर. स्टील द आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हॅज नेवर ओन दॅट सो कॉल्ड रवींद्र भवन. त्यामुळे ते आता रेडी जाला, पण ताचो वापर कसो करप हाची चर्चा करून ताजे कडेन आनीक काही हे डिस्कस करून तो विशय फायनल करता. येणाऱ्या काही महिन्यात तर तें सोंपतलें. फिनिशिंग टचीस ताकाय चालू आहा. ते दोनाचे निर्णय एक म्हणटू बायना ते दे वील टेक द डिसिजन वेन इट इज रेडी. Because the minister had just said that the work is substandard. तो गेल त्याने एक टायल पडले वयरसून. And even I am also saying that the same thing, Speaker sir. ते काम सारकें जावना थिंगा. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की वचोन एक टीम धाड, सेपरेट टीम धाड आनी मातशी ते लायक नो क्वॉलिटी ऑफ वर्क मातसो हे म्हण. स्पीकर सर, साधारण लास्ट आमी इन्स्पेक्शन केल्लें म्हाका दिसता ऑनरेबल पावर मिनिस्टर आसले आमचे बरोबर, आनी पावर मिनिस्टरानूय इंडिविज्युअल थंय विजीट केल्लें आहा, पळयल्लें आहा. आनी जर ऑनरेबल मेंबराक जाय जाल्यार बिफोर आमी तो चार्ज घेवचे आदी स्पीकर सर आमी तेका घेवनूय एक विजीट थंय करता आनी तेच्या नंतरूच मागीर आमी डिसिजन घेवया की केन्ना स्टार्ट करचें पळय. श्री नरेश सावळ. स्पीकर सर, अशें म्हणटात की एका तालुक्यान एकच रवींद्र भवन येता. मिनिस्टराच्या उत्तर दिलें त्या प्रमाणे पळयलें जाल्यार मार्मुगांव तालुक्यान 2 रवींद्र भवन येता, पूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें त्या भशेन जाल्यार एक येता. श्री बेंजामिन सिल्वा. नेक्स्ट क्वेश्चन. शर्ट घेतलो काय कितें? Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2A. 2A. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, legal metrology department हो बरो important department. म्हणून तो म्हाका दिसता थंयसर आन्सर दिले त्या प्रमाणे ओन्ली 8 इंस्पेक्टर जाते. आमी तर हो विशय जर बराबर चललो जाल्यार बारीक लोक तसो वेल टू डू लोक हाका बरो इफेक्ट जाता. आमी फ्यूल स्टेशन्स जर गेले जाल्यार फिलिंग स्टेशन्स, पेट्रोल पंप्स म्हाका दिसता कितले वाडलो आसा पेट्रोल पंप्स. हाजेर इन्स्पेक्शन रेग्युलर जाता. म्हाका दिसता बऱ्यापैकी रेग्युलर जाता. 11 पोस्ट आसात, तातले 3 पोस्ट खाली आसा. ते भरपाची प्रक्रिया चालू जाल्ली आहा. स्पीकर सर, हे जे इन्स्पेक्टर जे आसा ते म्हाका दिसता हांव एक सोसायटी चेअरमॅन आसा आनी फाटल्या टायमार गेले ते सरकार आशिल्ले तेन्ना इन्स्पेक्टर जे येताले ते सेटींग करताले म्हाका खबर आसा आनी पयशे घेताले. कित्याक एक युनीट जर उणी केलें जाल्यार ते भरपूर उणी जाता. आमकां खबर आसना ती कितले उणी जाता ते. बट आतां ते इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स येयले आसा, सो तेक चॅक करपाक कितें आसा. काही कंप्लेनी म्हजे कडेन